मनमोड घाट जो 5 जुलैच्यान बंद आसा आनी तूं एक ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनाचो अध्यक्ष, कितें सांगपाक सोदता? आता सांगपा म्हणल्यार पळय, सगळ्यांक खबर आसतलें 2 सप्टेंबर मेरेन कलेक्टरान जावं PWD कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेणे टायमींग मागलेलो आनी कलेक्टरान ऑर्डर दिल्ली 2 सप्टेंबर मेरेन कामाक टायम आसा म्हणून. बट अजून खंय तरी म्हाका दिसता ऑफिशियल ऑर्डर येवना 3 सप्टेंबराच्यान रस्तो चालू म्हणून हेवी कमर्शियल गाडयांक. आणि आमकां एक अनऑफिशियल अशी न्यूज आयिल्ली की 15-20 दिसां भितर तो रस्तो हेवी कमर्शियल गाड्यांक लागून ओपन करतले म्हणून, पूण तेजेर कांय ऑफिशियल खंय तरी कन्फर्मेशन कांय येवना अजून. सो थंय पळयल्यार कांयच काम अशें जावना, ऑलमोस्ट एक 30% पासून काम जाल्लें दिसून येना. कशें आसा, कॉन्ट्रॅक्टर एक टायम घेता बेश्टोच आनी तेजेर मागीर रिन्युवला एक्सटेन्शनां मागता. ही फकाणां जाल्लीं आसा. PWD NHI जे डिपार्टमेंट सेक्शन आसा पळय न्ही, हे खंयच्याच कामाचेर सिरियस ना. हातून सगळ्यान मेन सफर जाता तो हेवी कमर्शियल जो ऑपरेटर आसा पळय न्ही, सगळ्यान चड सफर जाता. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की केन्नाय खंयच्या रस्त्याक कसलो इश्यू जर जालो न्ही जाल्यार सगळ्यान पयलीं हेवी कमर्शियल व्हेकल्स मुवमेंट बॅन म्हणून ऑर्डर येता. सो सांगपा म्हळ्यार कशें आसा, मेजॉरिटी जे आमचे डे टू डे लायफाचे जे कितें आमकां मटेरियल जाय, कन्स्ट्रक्शन मटेरियल जाय, सिमेंट आनी कितें जे प्रॉडक्ट जाय आसता ते सगळे हेवी कमर्शियल व्हेकलांनूच ट्रान्सपोर्टेशन जाता. पण सफर आमी जाता. आमच्या आतां आयच्या पोझिशनाक तुमकां सांगतले जाल्यार एक 16 टायर गाडी घेवपाक 50 लाख रुपया इन्व्हेस्टमेंट आसा. 1,10,000 1,20,000 तो हप्तो बसता. पण आमचो बिझनेस जायना हेका लागून. आयज आमकां जे डायव्हर्शन दिल्लें आसा, जे वाया येल्लापूर कारवार रोडान आमगेले जे डायव्हर्शन जे आसा ते आमकां इकॉनॉमिकली वायबल जायना. डिझल चड लागता, मेंटेनन्स कॉस्ट वाडटा, आमचो जो ट्रान्सपोर्टेशन टायम जो आसा तो वाडटा. तेका लागून एक दिसान जी मालाची खंय डिलिव्हरी दिवपाची जावं 2 दिसांनी डिलिव्हरी दिवपाची आसा तेका 4 दीस लागता, 5 दीस लागता. हितून आमचो बिझनेस लॉस मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागला. आणि अशेंच जर उरलें कंटिन्यू सिच्युएशन जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे लोकांक फाशी दिवपाचो वेळ येतलो. ऑलमोस्ट चडशा लोकांक आतां ऑलरेडी बँकाची रिकवरी नोटीस, रेपो नोटिसीस येवपाक लागलेल्यो आसा. तेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन मागता की बेगींतल्या बेगीन आमकां हो रस्तो ओपन करून दिवचो, जेणे करून जो त्रास आमचे हे लोक भोगतात पळय हेवी कमर्शियल ऑपरेटर्स, तेंचो त्रास खंय तरी कमी जातलो. तुमी कितें लेटरान केल्लें आसा? हांवेन एक्चुअली सांगपाक म्हणल्यार 14 ऑगस्टाक लेटर सबमीट केल्लें आमकां हें करचें म्हणून. ते लेटर दिल्लें आमी साऊथ गोवा कलेक्टराक लेटर दिल्लें, DYSP ट्राफिक साऊथ आनी डेप्युटी कलेक्टर धारबांदोडा, ह्या 3 ऑफिसांनी आमी एक्चुअली आमचे लेटर हेडाचेर लेटर सबमीट केल्ली. पण आमकां तेजेर अजून कांय रिप्लाय येवना ऑफिशियल. तुम्ही पळयतात GNH.